शुक्रारा मडगावच्या रवींद्र भवनात कलारंग महोत्सवाचे उक्तावण झाले। या संगीत महोत्सवाक फामाद कलाकार मिलिंद गुणाजी, कलांगणाचे अध्यक्ष राजीव शिंगरे आणि राकेश चौरासिया हजर आशिल्ले। आर्टेक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। मित्र पंडित डॉक्टर राम देशपांडे त्यांचा पुरिया कल्याण असेल किंवा यांनी वाजवलेला राकेश चौरसिया यांनी वाजवलेला सरस्वती एक अप्रतिम त्यांनी सादरीकरण केलं, मला वाटतं झाकीर हुसेनच्या बरोबर। तर असे जे मोठमोठे कलाकार नंतर या अख्ख्या पुढच्या 4-5 दिवसात जे कोण येणार आहेत मंडळी, ही मंडळी तुमच्यासमोर एक आपल्या कला सादर करणार आहेत। तर माझी एवढीच इच्छा आहे की समस्त गोवेकरांनी येऊन याचा आस्वाद घेतला पाहिजे, मनमुराद त्याला दाद दिली पाहिजे, तरच हा जो प्लॅटफॉर्म एवढा सुंदर या लोकांनी तयार केला आहे त्याच्यावर नवोदित कलाकार तयार होतील। तुमच्या दाद मिळण्याची त्यांना आवश्यकता आहे। मी कलांगण रवींद्र भवन सगळ्यांना मनापासून शुभेच्छा देतो। मिलिंदान एक जवळजवळ अर्धवर ते वरभर वेगवेगळे रागाचे राग आमकां सांगून मी आता हा राग गाणार आहे आणि ताजेर तातूंतल्यो तानो आलाप आनी हे सगळे आणि ताका हांव जशी जमता तशी पेटयेचेर साथ दिता। अशें जवळ तालका याद जातली, ही एक जवळ 1.5 जाली, मागीर म्हणे आतां या न्हिदूया आमी, आनी मागीर ताका तो घरा कडेन गेला। आनी ताका हांव ल्हानपणा पासून वळखता, ताका क्लासिकल म्युजीक शास्त्रीय संगीत हाची पयलीं पासूनची आवड। ताका लागून आज जे फ्लूट रिसायटल आसा ताका एक योग्य व्यक्ती, जाका क्लासिकल म्युजिकाक आवड आसा, जो क्लासिकल म्युजीक जो जाणकार आसा, जाका खबर आसा, असो एक एक्टर आनी जाणकार आसा। परत एकदां मिलिंद गुणाजी खातीर एक ताळयो जावच्यो। मना काळजांतल्यान कलांगणचे वतीन हांव ताचे आभार मानता। आज मुद्दम तो मुंबय साकून ह्या कार्यक्रमाचें उद्घाटन करपाक आयला। ताचे मिरांडा हावसाकी आज ह्या निमित्तान हांव खूब यश आवडीता। बेस्ट ऑफ लक। दुसरी गोश्ट म्हणल्यार प्रशांत बाबाले, तो आमचोच मनीस, ताका देव बरें करूं म्हणटा। कित्याक आमचे सगळे कार्यक्रमाक रवींद्र भवन जे भरभरून आमकां सहकार्य दिता, आमकां सपोर्ट करता, ताज्या खातीर रवींद्र भवनचे आभार मानता। आमचे शिक्षक, आमचे विद्यार्थी आनी आमचे पेरेंट्स आनी मडगांवचे एकूण आमचे स्पॉन्सरर्स आनी एकूण कलाप्रेमी लोक हांचे सदांच आमकां सहकार्य मेळ्ळां आनी त्या सहकार्याचेर म्हाका दिसता फाटलीं 23 वर्सां कलांगण ही संस्था अशी भरभराटीक आयल्या। तुमकां सांगून दिसता 23 वर्सां पयलीं 40 भुरग्यांक घेवन सुरू जाल्ली ही संस्था। आतां रुपान उल्लेख केलो तो तालकाले एका मनशाचें स्वप्न, आज जवळ 700 भुरग्यांक घेवन ही संस्था भरतनाट्यम, क्लासिकल म्युजीक, तबला, सतार, पेंटिंग अशे वेगवेगळे कलेंत आपलें कार्य करीत आसा। हे मोठें कार्य। पलासी, थोड़ी देर आलाप जोड़ और एक रचना जो मध्य ताल 9 मात्रा की। और इट्स ऑलवेज प्लेजर टू हैव अमेजिंग तबला प्लेयर आदित्य कल्याणपुर। Sit back, enjoy a rag, Deem Palasi.